सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या 150व्या जयंतीच्या निमित्तात आम्ही रन फॉर युनिटी हो कार्यक्रम आयोजित केला। या कार्यक्रमाच्या निमित्तात सांगपाक दिसता की हो भारत देश विविधतेन एकटल्लो आसा। आमची भाषा वेगळी आसा, वेश वेगळो आसा, कल्चर वेगळे आसा, बट तरी सुद्धा आम्ही सगळेजण एक आसा। ही मेसेज दिवपा खातीर आम्ही सगळेजण एकत्र आयल्या। 150व्या बर्थ एनिव्हर्सरीच्या निमित्तात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी आमकां उलो मारलो की पुराय देशभरातले सगळे युवक हे एकत्र येवन या देशा खातीर तेंच्यांनी रन करचो, या देशा खातीर तेंच्यांनी एकटे येवचे, म्हणून हो रन फॉर युनिटी आसा। आमकां सगळे जाणांक खबर आसा की सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्यानी जवळपास 560 वेगवेगळे प्रोविन्स आशिल्ले। भारत देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत तो एकत्र हाडपा खातीर, तो देश एक अखंड करपा खातीर तांच्यांनी केल्लें योगदान हे खूप महत्वाचें आसा। वेगवेगळी बारीक बारीक आशिल्ली राज्यां एकत्र करप आणि हो भारत देश समृद्ध असो देश, अखंड भारत देश एक करप, हे सगळ्यात व्हडलें पावल जर कोणी उचलले आसतले जाल्यार ते सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्यांनी। आणि म्हणून आज आम्ही हो विविधतेने एकटेल्लो कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत आणि गुजरात पासून नॉर्थ ईस्ट पर्यंत हो भारत देश आज एक संद म्हणजे तिरंग्याच्या सकयल आम्ही सगळेजण एकत्र आसा। आणि आम्ही एकत्र आसा म्हणूनच आमची पावर आम्ही जगाक दाखोवपाक शकता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल हांचो सगळ्यात जगातलो व्हडलो स्टॅच्यू गुजरात हांगासर केलो। पुराय जगाचे अट्रॅक्शन त्या स्टॅच्यू कडे गेले आणि त्या स्टॅच्यूच्या निमित्तात सरदार वल्लभभाई पटेलाचे कार्य पुराय देशातल्या युवकांक कळपाक शकले। त्याच राष्ट्रवादांतल्यान भरिल्ले आणि सगळ्यात पहिल्यान म्हणजे युनिफॉर्म सिव्हिल कोड फॉलो करपी पहिले राज्य, आम्ही सगळ्या बाबतीत पुढे वचपी हे पहिले राज्य, आमकां त्याचो अभिमान आसा। म्हणून तर आज जेन्ना राष्ट्रीय स्तराचेर खंयचोय कार्यक्रम आम्ही जेन्ना घडोवन हाडटा, तो कार्यक्रम फॉलो करपा खातीर देशातले तरणाटे, देशातले सरकार, देशातले बाकी सगळे जाण सातत्यात फुडें आसा। जावं त्यो नॅशनल गेमीचे आयोजन आसतले, जावं ते इंटरनॅशनल वर्ल्ड फिडे चेसचे आयोजन आसतले, हे आयोजन करता आसतना गोंय बाकीच्या राज्यापेक्षा एक स्टेप फुडें दवरून वेगवेगळे इंटरनॅशनल आणि नॅशनल इव्हेंट सातत्यात गोंयांत करून दाखयता। भारतात आम्ही म्हणटा तशें भारतात पुराय राज्याच्या पेक्षा गोंय राज्य एके दृश्टीन आनिकूय आम्ही फुडें आसा हे आम्ही सातत्यात दाखयता। आणि ताजेच प्रतीक म्हणून आयज पुराय गोंयभर वेगवेगळ्या ठिकाणी तालुका लेवलाचेर आमचे डायरेक्टरेट ऑफ द स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स हांच्यांनी रन फॉर युनिटी हो कार्यक्रम आयोजित केला। पुराय देशभर वेगवेगळ्या जिल्ह्यांनी वेगवेगळ्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, कलेक्टर हांच्या वतीन रन फॉर युनिटी हो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी यांच्या उलोक वो मारून तांच्यांनी नेहरू युवा केंद्र आसतले, NSS आसतले, NYKs आसतले, अशा सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन रन फॉर युनिटी हो कार्यक्रम पुराय देशभर हो आयोजित केला।